सांखळी सप्तकी बाजारात पालिकेन व्हड बदल केल्यात। पयलीं सगळो बाजार मिक्स भरतालो, मात आता भाजी, सुके नुस्तें, कपडे, मसाले खातीर वेगवेगळे विभाग केल्यात। हाका लागून आता पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो। नितळसाण दवरिना त्या वेपाऱ्यांक बाजारात बसपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून दिल्या। खरें तर मार्केट सोमारचो सिस्टमॅटीक जाला आनी पूर्ण हांव क्रेडीट आमचे स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर, वायस चेअरपर्सन बोरयेकर आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर ताका मुद्दम दिता की तांच्यांनी कितें केलां मुद्दम तातूंत म्हाका भितर कांयच आयडिया नासली। सो तांच्यांनी कितें केलां ज्यो इतली वर्सां डिफिकल्टी असले म्हणजे बाजारांत त्यो तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली सॉल्व केला। सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक मापून दिल्या जागा, कोणाची व्हडली कोणाची ल्हान हें ना। आनी फ्रूटवाल्यां कडेन फ्रूटवालेच बसतले, भाजीवाल्यां कडेन भाजीवालो, मसाल्या कडेन मसालो, खाऱ्यां कडेन खारें, म्हणजे जे हांगा ते रिशफल जाल्लेले पळय ते सगळे शफल एकीच कडेन केला। लोकांक आतां सोदपाची गरज ना आनी आमी फुडल्या सोमार पर्यंत सगळे कडेन बोर्ड लायतली की ही सब्जी मंडी, ही फ्रूट मंडी, हे खारें, अशें करून आमी बायफर्गेट करून सगळो वेवस्थीत बाजार केला। सो आमच्या बरोबर आसा बसप्पा आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर। काय हिना भितर थोड्या म्हयन्यांनी ते रिटायर जावपाचे आसा, पण कितल्या वर्सांचो तांचो गाठीक आसलेलो अनुभव तेंच्यांनी आयज पूर्ण आपलो अनुभव लायला। आमी तांकां फ्री हँड दिलें। ताच्या खातीर आमचे वायस चेअरपर्सन बोरयेकर, काणेकर तशेंच बसप्पा हांचे खरेंच अभिनंदन करता। आनी हें जें कितें केलां तें सगळ्यांनी लायफ लाँग मेनटेन करचें आनी क्लिननेस दवरपाचें। आनी जे क्लीन दवरिना किंवा कोणा कचरो उरला पळय तेजेर तांकां नेक्स्ट सोमार आमी बसपाक दिवचें ना, हें स्ट्रॉंग मेसेज दिला। आयज सोमार बाजार डे घुमकेचो, त्या प्रमाणे आमी आयज गेल्या सोमारा आमी क्लियर केल्ले की हांगासर जागो जो आसा हो वांटून दितले आनी सुरक्षीत एम्बुलन्स वचपाक जावं गाडी वचपाक हो जागो आमी दवरतले म्हणून। त्या प्रमाणे आयज आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर CP आनंद नारायण हे सगळे जाण येयल्ले, पुलीस घेतलेले, सगळ्यांनी भोंवून आमी सगळे जागे वांटून दिले आनी वेवस्थीत जाले सगळे। आयज बाजार सगळो फुलोवन दिसता, कळ्ळें न्हू। असोच सगळ्यांनी क्लीन दवरपाचें। आमी तांकां सांगलां क्लिनींग कसो करपाचें, कितें मार्केटाची ज्या ज्या जाग्यार आमकां डस्टबीन आसा थंय आमी डस्टबीन दवरतले, जो कचरो आसा तो तेंच्यांनी भरून भितून उडोवपाचो। आनी सोमार जो आसता हो जसो चलता बरे भशेन लोकांक यो वच वाट जाय तशी आमी केला। गाडी म्हणून नाका, टू व्हिलर आसा खंय पार्किंग जाय थंय पार्किंग केला, फोर व्हिलराची पार्किंग जाय पार्किंग केला। अशेंच हे फुडें सुद्दां चालू उरतले आनी बाजार वेवस्थीत चलतलो। सगळ्यांक सांगता क्लीन बाजार दवरला, क्लीन दवरूनच सगळे बरे भशेन लोक येतले। तुमकां जे कितें जाय, पावसान सुद्दां अडचण जाता, पाणी येता, तें सुद्दां आमकां सांगा, आमी तें तुमकां सगळें करून दिता।